आयतारा जाल्ली मोजेची ग्रामसभा पार्किंग प्रकल्पा वयल्यान तापली। पर्यटन खात्या अंतर्गत तेमवाडा वाठारांत येवपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध। हो प्रकल्प उबारपाक पंचायतीन CRZ विभागा कडेन परवानो घेतला काय असो म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार रस्तो वतलो, तशेंच बिगर गोंयकार येवन आपलो वेवसाय करतले। पंचायतीनूय ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। तशेंच बेकायदेशीर बनावट कागाळी, कचरो आनी रस्तो रुंदीकरणाचोय विशय चर्चेक आयलो। सांगपाचो म्हणजे हो लॉंग पेंडींग विशय जो गेली 30 वर्सां जाली, कारण कशें आसा डेव्हलपमेंट जेन्ना ओवरऑल गोंयचो जाता, कारण गोंयचो जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता आयज टुरिजम लेवल देंवला, आमी अशें म्हणिना की एका दोगांक आयज ग्रामसभेक सगळ्या लोकांनी केला, आमी लोकांकच आसतले। जर ज्या पद्दतीन तुमी ते पाडात तुमी स्वताय व्हिडिओ केला आसतले, एप्रील मेपर्यंत जेन्ना तुमी वयतात, ही परिस्थितीची एंट्रन्स आसा एटलिस्ट ती पळोवपाक तरी लायक आसपाक जाय। जे झोपडे तळे आसा, शॉपां आसा, ती सारकी ताका भाशेन त्या पद्दतीन जर तेन्ना करून दिता, कारण MLA एश्युरन्स दिलेले की जी शॉपां जी लोकलांक आसा तांकांच ती गावतली। आयज ग्रामसभेक अशें उलोवप जालें की टोटल नॅशनल सायट बाकीचे गजाली इलिगल, आमी हें खंयच म्हणिना की आमकां इलिगल जाय। जे CRZचे प्रायर परमिशन घेवचे जे गोश्टी जाय आसल्यो, पूण आयज आतां ते म्हणून फायदला, कारण ऑलरेडी तेन्ना ग्रामसभेक अपोज केला। सो हांव पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट केला की ह्यो आमकां प्रोजेक्ट नाका, आनी हे आयजूच रिक्वेस्ट न्हू, आमचें ऑब्जेक्शन वरासभर जालें ऑब्जेक्शन दिलां की आमकां पार्किंग नाका। पार्किंग नाका म्हणजे आमकां ताचो अर्थ की हांगासर मेसअप करून दवरूंक जाय अशें ना, पार्किंग करूंक जाय, पण ज्या प्रकारे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तो प्रोजेक्ट हाडून बिचाचेर दवरला तितून खुबशे लोकांचे म्हणजे गांवाचें नुकसान जावपाक आसा। आमचो विरोध प्रोजेक्टाक ना, आमचो विरोध हा ज्या सिस्टमान तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट एनफोर्स करूंक सोदता गांवाचेर, तो प्रॉब्लेम आहा। माझ्या मागणी आसा की आयज काल आमी गोंयांत पळयता जे भायले लोक येता ते फोर्सफुली कोणाचे तरी प्रेशर घालतात आनी नाका जाल्यार लॉजी घालूंक सोदता, आनी आमच्या मोरजी गांवची जी पारंपारीक जी वळख आसा ती खंय तरी नश्ट जायत वयता। त्या खातीर म्हाजे मागणी सरपंचाच्या थ्रू आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा, जे जर ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत किंवा आमच्या मोरजी तालुक्यान येतलो तेंच्यांनी आमच्या मोरजी गांवची वळख भरची, जी आमची देवस्थान आसा किंवा आमची कला आसा ही आमच्या ट्युरिस्टांनी थंय हांगसरल्यान पळोवन वयची। जी आमची मागणी आसा की आयज पळोवंक गेल्यार जे पारंपारीक वाटो आमचे बंद करून केलेले आसा, खंय तरी आमच्या गांवच्या लोकांक खंय तरी बिचार जे मनमोकळें भोंवतले आसले ते भोंवपाक मेळना। रानांतले वाटो लोकांनी जागा घेतली त्या खातीर लोकांक रानांत वचूंक मेळना, रस्त्या वयरसून मारामारी जाता। त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हाचेर तुमी गांभीर्यान विचार करा।